भाजप सरकार सूटपुटाचो सरकार म्हणीत काँग्रेसीन पत्रकार परिशद घेवन भाजप पक्षाचे टिकांचे फार पेटयल्यात। भाजप पक्ष गोंयकारांचे प्रश्न सुटोवपाक पुरायेन अपयशी थारला असो कडक आरोप काँग्रेसीच्या पिकेन केला। चलनवाड, खणीज, जमीन हडपपाच्यो केशी, फुकट सिलिंडर हे मुद्दे धरून काँग्रेसीन भाजपाक उजरावून काडला। कळंगूट आनी हेर सुवातींनी बेकायदेशीर जमनी हडप चालू आसा, पूण सरकार ताचेर सुन्न जाला। आमदार मायकल लोबो आड बेकायदेशीरपण आनी जमीन पुरोवपा संबंधी केशी दाखल जाल्ल्यो, पूण भाजप पक्षान ताणें प्रवेश केल्या उपरांत ताचे आड कसलीच कारवाय जायना, कित्याक बीके विचारता। हो सरकार जो सूटबुटाचो सरकार, इव्हेंट मॅनेजमेंटाचो सरकार, आता 9 वर्सां आपले सेलिब्रेशन करता, लोकां कडेन वयता। लोकांनी तांकां प्रश्न विचारपाची गरज आसा। सिलिंडर, म्हारगाई, नोटबंदी अशे खुबशे गजाली आनी गोंयाची जमीन, गोंयाचे मायनिंग हे गोंयकारांची संपत्ती आनी ह्या ज्या काळान BJPच्या काळान जे आमचे एनवायरमेंटाचें डिस्ट्रक्शन जालां, हानी जाल्या पळय, तेच्या पयलीं केन्नाच जावंक ना। आतां नॅचरल कॅलेमिटी येता आनी केन्ना केन्ना हानी जाता, पण ही नॅचरल कॅलेमिटी न्हू, ही BJPची कॅलेमिटी, BJPची सुनामी जी गोंयाक सारकी हानिकारक आसा। पण हो सरकार न्हिदलेलो आसा। काल मायकल लोबोनूय स्टेटमेंट केला की कालचे जे जालां तेचे पंचायती लेवलाचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें। म्हाका सांगपाक जाय मायकल लोबो की पंचायतीचेर घर तुज्या कळंगूटाचे कराचे कळंगूट जे इतले इल्लिगेटी जाल्या तेचो हांगार फूल प्रूफ हे आसा। आनी जे ऑफिसर इनवॉल्ड आहात फूल प्रूफ लोकांनी दिला, तुमच्या ऑफिसरांनी हांगा रिपोर्ट केला, असेंब्लीन प्रोसिडींग मांडल्या आनी कारवाई काय जावंक ना। मायकल लोबोचेर तुमकां खबर आसा की मायकल लोबोचेरूय कारवाई जाल्ली आनी जेन्ना तो BJPन गेलो तेन्ना सारकें काँग्रेस पक्ष भाटकार कसो वागपाक लागला। घरा बसोन फकत कागदां पळयता आनी भाट बोलतोच खावन उडयता।